साखळेचो इतिहासकालीन किल्लो एक बरे पर्यटन थळ करपा खातीर सरकार आग्रही आसा। ह्या किल्ल्याचे आदले दायज राखून दवरतना ज्येष्ठ नागरिकां खातीर खासा सुविधा उपलब्ध करतले, अशें उतर पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलां। नूतनीकरण काम चालू आशिल्ल्या साखळेच्या किल्ल्याची बुधवारा पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री फळदेसाय हांणी पत्रकारांक ही माहिती दिली। 17व्या शेंकड्यान बांदणी केल्ल्या साखळेच्या किल्ल्याचे सुमार 3 कोटी 80 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण काम करतात। ह्या वेळार पुरातत्व खात्याचे अधिकारी, साखळेचे उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकर हाजीर आशिल्ले। Sankhali fort, one of the famous fort, which was all this time neglected. The Honorable Chief Minister took the cognizance of that and directed the department to take up the renovation work of this. आता this is of archaeological importance. म्हणजे हाका खूप पुरातत्व खात्यान खूप महत्व दिल्लें आसा आणि हातून कसलेच मॉडर्न एम्युनिटीज घालनासतना जे पयलींचे 1701 भितर ह्या फोर्टाची स्थापना जाल्ले आमच्या रिकॉर्ड्सान भितर, इतिहासान भितर नोंद मेळटा। आणि त्याच तरेचो हो एक फेमस फोर्ट्स आसा आणि त्या फोर्ट आसा त्या फोर्टाक आमी परत आता बरे तरेन हें करतात। आता मटेरियल आमी यूज करतात ते एक्सपोज स्टोन्स, स्पेशली सिंधुदुर्ग किंवा मालवणच्यान ते सुरावता। हांगा जो मोर्टर आमी करतात तातूंत भितर एक स्पेशल कायंड ऑफ मड वीच इज अवेलेबल खंयचे कणकवली मालवण ते सायडीचे फायन लॅटरायट मड आसा, तातूंत भितर जॅगरी आसा, तातूंत भितर एक टिपिकल फ्रुट्साचे कितें तरी घालतात तातूंत एक्स्ट्रॅक्ट एंड हे सगळे एडेसिव जावन हातूंत भितर खूब वर्सां म्हणजे सेंच्युरीज लास्ट जावपा सारके एक मोल्ड तयार करतात आणि हातूंतल्यान ह्या पूर्ण फोर्टाचें पुनर्स्थापना जाता, पुनर्बांदणी जाता, which will again last another few centuries. So this is the concept that we have brought. This is going to be a good touristic spot all across the Sankhali. आणि म्हाका दिसता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातूंत भितर इंट्रस्ट घेतलो आणि एक निग्लेक्टेड खुबशे जाणांक खबरय नाशिल्लें की हांगा फोर्ट आसा म्हणून आज परत एक फावटी ह्या सगळ्या फोर्टाचेर सादारण 2 कोटी 80 लाख रुपया खर्च जातलो। सादारण ह्या कामाचो टेंडर काडून 550 दिसां भितर हें काम सोंपोवपाचें जाय आशिल्लें, बट तांचे जे एग्जिबिशन पिरियड आसा दॅट इज गेटिंग ओवर नाव ॲट दीस मंथ एंड। म्हाका दिसता आयज म्हणून मुद्दाम जावन आमी आयज विजीट केल्ली आसा आनीक उरलेलें जें काम आसा वीच इज आउट ऑफ दी स्कोप ऑल्सो समटायम्स, हे जे डेब्रीज आसा हे सगळे भायर काडून वी हॅव डायरेक्टेड डॅम टू टेक अप दीस। आय विल टॉक टू दी आमचे जे कोणी आजून प्रोजेक्ट कन्सल्टंट आसात तांचे कडेन उलोवन हातूंत भितर आनी नवे कितें आयटम्स हाडपाक पळयतात आनी हो मोर ब्युटिफाय कसो जातलो हाचेर आमचें लक्ष आसा।